मोगाचनो तुमकां समेजता की देव बरो दीस मागता. आज एका प्रत्येक उद्देशानं आम्ही हे आराधन सोलून व्हरता. आता सकाळी 8:30 तावन दनपारां 12 वरांपर्यंत गेल्या त्या वर्साच्या अखेरीक चीनाच्या वुहान म्हणल्या प्रांतांत उपजल्ली कोरोना व्हायरस पिडा आज संवसाराच्या हर एका देशांनी वचून पावल्या. काल राती पर्यंत ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या मनशांचो संख्यो 13,80,000 उतारला. म्हण सांगल्यार लागीं लागीं 14 तावन 15 लाख पर्यंत मनीस ह्या पिडेक बली जाल्यात. आनी ह्या पिडे वरवीं अंतरलेल्यांचो संख्यो 70,08,000. आज हो संख्यो खंडी जावनी चडला मनशाक दुबावना. ह्या पिडेक बली जाल्ल्या मरण जाल्ल्या मनशांचो संख्यो 2-3 गांवांनी भोव अदीक व्हड संख्येन आसा. इटलींत 16,500 मनीस, स्पेनांत लागीं लागीं 14,000 मनीस, अमेरिकांत 11,000 मनीस मरण पावल्यात. आनी त्याच प्रमाणे हेर गांवांनी अशेंच मनीस मरणाक बली जाल्यात. वट्टूक सुमार 50,000च्या एक सडीत मनीस येदोळसू ह्या पिडेक बली जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या वरवीं मनशांच्या काळजांत मनांत भिरांत आकांत उपजला. सगळ्यांकी एक विशेष भिरांत आनी आकांत उपजल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. आमचे भोंवतणीचें वातावरण तें समाधानाचें न्ही, बगार भिरांतेचें. अशा संदर्भाचेर सोम्याचो आदार मागूंक आमी हें आराधन आसा केलां. सोमी जेजू वैजांचो वैज जाता तितले बेगीन ही पिडा नियंत्रणाक हाडूंक ताज्या लागीं मागच्या खातीर. आनी तशेंच ह्या पिडे वरवीं कश्टतल्यांक आनी कश्टतल्यांक सेवा दितल्यां पासत मागणी करच्या खातीर हें आराधन आसा. तुमी समेजतानी आनी तूं वांटो घेवंक हांव उलो दितां. आमी ह्या आराधनाच्या वेळार कश्टांक वळख जाल्ल्या व्यक्तीं खातीर मागता. फाटल्या जायत्या दिसांनी लॉकडावना निमती मस्त लोकांक काम नासतना, आदाय नासतना आसचें आमकां पळोवंक मेळटा. दिसकुलीचें काम करतल्यांक, दिसपडतें घोळोवन खातल्यांक हे दीस भोव कश्टांचे जाल्यात. तांकां खाणा वरवींची गरज आसा. तांकां वखद जाय जाल्यार तांचे लागीं पयशे नात. मनशां हेर गांवां गेल्लीं फाटीं येवंक तांकां जायना. घरां आसतल्या मनशांक परगांवांत आसतल्या तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांची कंत आसा. पयस गेल्ल्यांक घरच्या मनशांची कंत आसा. असल्या खातीर आमी ह्या भागांत आराधनाच्या वेळार प्रत्येक रितीन मागता. आनी हो भाग हे मागणें सोलून व्हरूंक आमचे समोर आसात, आमच्या सांगात आसात फादर अनिल आल्फ्रेड डिसोजा, कुटुंब जिनी केंद्राचो निर्देशक. हो भाग आराधन सोलून व्हरता.
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भावांनो आणि भयणीनो जेजून म्हळा संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा ओ जेजू आमचे सांगत आसा हर एक दीस हर एक घडये आमचे सांगत तो रावता आमकां हर एकल्याक सांगात दिता प्रत्येक मुखल्या भागांत फादर अँड्रू डिसोजा बाजाल फिरगेजी सोबिगार हे मागणे सोलून व्हरतलो आराधन सोलून व्हरतलो आनी ह्या भागांत पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्तां खातीर सर्व तराच्या पिडेनी कश्ट जाल्ल्या समेस्तां खातीर आनी प्रत्येक जावन ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर फादर अँड्रू ह्या आराधनाच्या वेळार सोम्याची आशिर्वादां भलायकेची आशिर्वादां मागतलो ताचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागया आनी ताणें हें आराधन सोलून व्हरता आसतना सर्व पिडेस्तांक भलायकी मेळोवन दी समाधान मेळोवन दी म्हणून आशिर्या Aradan Suadi Sacramental Bhaktin mana Kaltya kalzan Kartau tukanama Kartau tukanama Jivitaso undotu amka mogaso Grastu vorto amcha atmyaso Jivitaso undotu amka mogaso Grastu vorto amcha atmyaso Tuzo sangat ashetau तुझी कृपाला लेताव तुझो सांगत आशेताव तुझी कृपाला लेताव हर एक दिसा भोगचाक तुका आमी अत्रेकताव अरदान अरदान स्वादी सक्रमेंtal Bhaktin mana kaltya kalzan Kartau tukanama Kartau tukanama संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश फांकोसो तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगोंक शांती आमी अत्रेकताव अरदान अरदान स्वादी सक्रमेंtal भक्तीन मानान कालत्या काळजान करताव तुका नमन करताव तुका नमन ओय बाबा भयणीनो
काळोख पडल्या ह्या संवसाराचेर स्वामी जेजू क्रिस्त हांगासर तुजे आनी म्हजे सांगाता आसा. सगळो संवसार पिडेस्त जाला. हर एकल्या मनशाची काळजां बियान बरोवन गेल्यांत मनशाच्या काळजांनी मनांनी कुटुंबांनी आमच्या समाजींत पवित्र सभेंत संवसारांत कोणशांनी आज आकांत काळोख बरोवन गेला. बाबा भयणी, संवसार दुखां गळून आसा. हजारांनी लोक मरोन आसा. केदें व्हडलें कर्ग, केदें व्हडलें अनवार संवसाराचेर आयलां. आनी ह्या कर्गाच्या सावळेंत बाबा भयणी, तूं आनी हांव आमी जिवन आसाव. वय बाबा भयणी, ह्या काळोखान जिवच्या तुका आनी म्हाका आज ह्या पवित्र बुंड्या रुपार आसो जेजू बरवसो जावन आसा. तुका आनी म्हाका ह्या काळोखांत उजवाड जावन आसा, धैर्य जावन आसा. एक घडीभर आज सगळो संवसार, सगळ्या संवसारांत ह्या मारेकार पिडेक बली जावन वळवळच्या हर एकल्याक, विविध रितीच्या पिडेक बली जाल्ल्यांक आमी सोम्याचे जोको समर्पण दिवया. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 4 आमकां सांगता, पवित्र सभेंत बाबा भयणी, सर्विल्या पवित्र सभेंत काडकाय उठली, दुगदुणी आयले, कश्ट आयले. सगळ्यांनी आकांत भिरांत उपजत आसतना थंयसर सर्विल्या पवित्र सभेंत आपोस्तलांनी मागणें करूंक लोकांक उलो दिलो. क्रिस्तांव सांगता मेळ्ळे. देवाचें उतर आमकां सांगता अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 8. अशें जे तुजे पदवेन आनी जानवान घडलें म्हूण थारायलें तें ताणें कार्या काडलें आनी आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टावण्या कुशीन तूं लक्षाक दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतार धैर्यान परगटशें कर. तांच्या बेश्टावण्यांक लक्ष दी. बाबा भयणी, आज सगळ्या संवसारार कोरोना म्हणली पिडा बेश्टायता. ह्या पिडेक आज सगळो संवसार आकांतान भरला. संवसाराची बळवंत राष्ट्रां धरणीक तेंकल्यांत. कित्याक ही पिडा मारेकार पिडा बेस्तावन आसा. आनी देवाचें उतर मुन धरून सांगता, तुज्या बागेवंत सेवका जेजूच्या नांवान, इन द नेम ऑफ जीजस, तुज्या सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, कुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, कुणा आनी असर्यां करूंक आमकां तूं आदार दी. बाबा भयणी, आज आमी इतलो लोक लॉकडावनांत आसाव, आमच्या घरांनी आसाव, बंदडेंत आसाव. भविश्या आमी सबार जाणां टीव्हीर खबरो न्यूज इत्यादी पळोवन आसाव. आज देवाचें उतर आमकां सांगता, सर्वेस्परा तुज्या सेवका जेजूच्या नांवान आज आमी मागोवंक. सगळो संवसार आज मागचे. तुवें आनी हांवें हर एकल्यानी आज देवान दिलो मोलादीक वेळ आमच्या घरांत रावून बाबा भयणी आमी मागोवंक जाय. मागया. मागणें बोळादीक जेजूच्या नांवान आमी पिडा गूण करूंक शकता. ही कोरोनाची पिडा सगळ्या संवसारांतली आमी धांवडावंक शकता. सगळो संवसार मागण्यांत जेजूच्या पांयांत येत आसतना
बाबा भयणीनो ही पिडा कंडिसांनी पयस करूंक म्हाका आनी तुका साथ दिसता. ही घडी बरो हें देवाचें उतर आमी नियाळ करया. सुरवेल्या पवित्र सभेंत तांणी मागलें. मुखार सांगता आमकां देवाचें उतर. हे परी ते मागणें करीत आसतना ते जोमो जाल्ली सुवात हाल्ली. ते मागणें करीत आसतना ते जोमो जाल्ली सुवात हाल्ली. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगट करूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो आज आमी हर एकल्यानी हो वेळ मागण्यार पडसो. मागण्यार सम्याच्या पांय तळी दिंबेर पडसो. आज तुमी बाबा भयणीनो ह्या आराधनान तुमी खंयसर तुमच्या घरांनी ह्या बांदू भाग घेवन आसात. हर एकली तुमकांच सम्याक समर्पया. जेजूच्या नांवान आमी मागया. आज आमी सगळो संवसार तुमी खंय खंय आसात हर एकली सांगता मेळोन आमी मागतना पवित्र पुस्तक सांगता तें ती सुवात हाल्ली. ती सुवात हाल्ली. बाबा भयणीनो ही पिडा मनशाक मारेकार रितीन आज सगळो संवसार हालयल्ली. आमी ह्या पिडेक आलोवंक शकतले आनी ही पिडा धांवडावंक आमी शकतले. बाबार्थान आमी बरया आनी बाबा भयणीनो हो वेळ जेजूक आमी समर्पया. हे घडीभर आमी सगळो संवसार जेजूच्या पांयां तळी हाडया. सगळो संवसार जेजूच्या पांयां तळी हाडया. सगळ्या संवसारांत आज कितलीशीं राष्ट्रां ह्या पिडेन कश्टातात. हजारांनी शंबरांनी लोक दिसपडते मरून आसा. आज सकाळी आनी काल संजे हांव एक टिवींत एक दृश्य पळोवन आसलो. एक आवय नर्स 15 दीस जावन आपल्या भुरग्याक पळोवंक ना. त्या भुरग्याचो बापय त्या भुरग्याक आवय पळोवंक काडटा आनी तें भुरगें आपल्या आवयक पळोवन बोब मारता. अम्मा अम्मा अम्बा मम्मी इल्ली बन्नी मम्मी इल्ली बन्नी. आवयक येवंक जायना कित्याक ती थंयसर क्वारंटायनांत आसल्या त्या पिडेस तांची जतन घेता. ह्या भुरग्यासरशी येवंक तिका जायना. पिडा बदलत म्हणल्या भियान. बाबा भयणीनो आयज संवसारांत हेंच घडोवन आसा. कुटुंबाची मनशां म्हणून एकामेकांतून पयस जाल्यात. कितली आमची भाव भयणी परगांवांत आसात गांवाक येवंक जायना. आज आमकां एकामेकाक गांवांत आसल्यान थोंडां पळोवंक जायनात. इगर्जेंत येवन मागणें करूंक जायना. आज सांगता म्हणून देवाक अर्सूंक जायना. आमची परिस्थिती अशी जाल्या. असल्या परिस्थितींत दुकां घडोवन आसाव खंतीन बुडोवन आसाव. असले परिस्थितींत बाबा भयणीनो जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. 2000 वर्सां आदीं ह्याच समयान कितलेशा पिडेस्तांक खूण केल्ले. संवसारांतल्यो मारेकार पिडा ह्या सोम्यान धांवडयल्ल्यो. वारें वादळां संवसारांत उठली ताणें थंड केल्ली. मेल्ल्या लाजराक जिवंत केल्लें. मेल्ल्या विधवेच्या पुताक जिवंत केल्लें. आज ह्याच जेजूच्या पांयां तळी आमी पडया. बाबार्थान मागा. कोण सकड्या आराधनांत तुमी भाग घेतात टीव्ही पळयल्ले बरें पळयनाकात. मागण्यांत आराधनांत भाग घेया. तुमच्या काळजा मनान भाग घेया. भक्तीपणान भाग घेया. तुमचें मन काळीज तुमचो आत्मो सगळें सम्याक दिया आनी पवित्र ह्या पुंड्या रुपाराच्या जेजूको आमकां समी समर्पया. एक घडी बरो आनी जेजू ते आमचे जिवे समर्पण सगळो संवसार ताच्या पांयां तळी दिवया आनी एक समर्पणाचें गीत आमी गावया. जिने धावूंक स्तातना सोम्याचो उगडास काडटा. कश्ट ताचे हांव नियाळटा. ताळो तासो आयकना.
जिनेन हांव कसतातना कष्ट तुझे मकार हाड सोम्या सोवू गुडास काढता उडास काढ जेजू तो तुझ्या पिडेश्रीन कष्ट ताचे हांव नियाळता सगळ्या संसाराचे कष्ट जेजू मकार हाड ताळो तासो आयकता ताळो म्हाका भलायकी दितलो कष्टांतल्यान या जेजू वजन ते म्हाका दिया पिडेस्त जाल्या हांव मी जेजू दितलो विशेव तुमकां कष्टांत सावन जेजू आमकां विशेष जा मोगाच्या गोपन मोजा मुगाच्या गवळ्या जेजू कष्टांतल्यान या कष्टाच्या दर्यांत उपेवून आसा वजन ते म्हाका दिया पिडेशी तेजे वजान म्हाका वाजोवन तांकां दितलो विशेव तुमकां जेजू तुमचो म्हजो विशेव मोगाच्या गोपन मोजा तुज्या गोपान घे जेजू म्हाका धैर्यान समर्पित तुजी बीड आशिर्वाद जेजूची मुखार हाड या संसाराचो सोडवणदार जेजू ख्रिस्त सर्गीचो बाप या रचने तो रचणार हो सगळो संसार बापान रचलो या रचनेचेर ताका अधिकार आसा तुज्या पिढेचेर ताका अधिकार आसा तुज्या कश्टांचेर अधिकार आसा संसाराचेर आयिल्ल्या वाऱ्या वादळाचेर ताका अधिकार आसा तुजो विश्वास तुजो पावार तू सडय या घडये सगळे तुझे कष्ट सगळी पिडा शिडा तुझी आणि या संसाराची पिडा शिडा जेजू मुखार हाड भेटून दी या घडये पातकाची वाट हांव धरतना सोम्या तावन पयस सरतना जेजू म्हाका पळयता मोगाचो उलो दिता पातकाची वाट हांव धरतना सोम्या तावन पयस सरतना वै भावा बहिणी जेजू म्हाका पळयता हांव पयस सरले म्हाका जेजू मोगाचो उलो आज जेजू दिता म्हाका पळयता पातकी जिनी बदला म्हणजे पातक बरी बारसत मना तुझे तोंड म्हाका पयस करता सर्गी राज लागी पावला या पातकावर जेजू तुझे तोंड पयस सडवोणे दिसू देला असल्या खंदीक वळख जाला सोम्या पातकी जिनी बदला सुवेंस सांगलाय जेजू बरी बारसत मना जे पातक रडूंक तुवें सांगलाय सर्गी राज लागी पावला या संसारान जेजू तुझे तुई पाटली सडवोने दिसू देला म्हजे दोळे उक्ते कर जेजू बाबा बहिणी या संसारान देवान म्हाका रचला तुका रचला या संसारात जिवीत तुका आनी म्हाका दिला आपल्या मोगाचो जावन देवान म्हाका रचलो देवाचे उतर सांगता उत्पत्ती ग्रंथात अध्याय 1:20 आपल्या सारकेसो आनी सुरपायसो आमी ताका रचोया वय बाबा बहिणी ताच्याच रुपाचे जावन ताणें आमकां रचले तसो स्वास ताणें आमचे भितर घालो ताचे सारखे आत्मीक ताच्या स्वभावाचे जावन ताणें आमकां केले पूण बाबा बहिणी तूं आनी हांव खंयसर आसा ह्या संवसारांत बाबा बहिणी ताचे तोंड मी जायते पयस केल्या शिरवेल्ल्या आदामान घेवे बरी जेतना देवसाऱ्याच्या त्या ताळण्याक लागून भातक ताणें आदारले आपुरबाचे सुरपाय दैवीक सोबाय ताणें ओगडायली दैवीक जिविताची रूच ताणें ओगडायली मरण ताणें आपणायले वय बाबा बहिणी आज या संवसारांत हांवी
हंकार आणि गर्वाक ओळख चलो ह्या संसारांत हांवें किती खरयेत म्हूण चिंतलें आज सगळो संसार गर्वाक ओळख जालो रस्त्यान आपल्या देवाक वळखोंक संसार सुकोन पडलो वैज्ञानिक प्रगती हांवें सोडल्या हांव किती करूं शकता ह्या संसारांत हांव सुश्रेष्ठ देवाची म्हाका गरज ना असल्या गर्वाक मनीस ओळख जालो वय सम्या सर्विल्या तेंपार तावनूच अशें घडलां तुजी इस्रायल परजा ह्या रितीन गर्वाक सांपडली बऱ्या रायाच्या हातांतली तुवें नाका सोडून हाडली तरी पण त्या परजेन गर्वाक पडून तुजे विरोध पाताक आदारले बंगाराचे वासरू कर्ण पडकिऱ्या देवा पुजा केली तेतना हजारो लोकांक तुवें विघ्नां आनवारां दडली 6,000 जण संहार जाले मरोन गेले ह्या परजेक त्या अरण्यांत तुवें मान्नाचे खण दिले आनी खडपान ते उदक दिली पूण ही परजा तुका वळखली ना ह्या परजेन तुका विरोध केलो आनी विकाळ स्वरूप तांचे मुखार तांचे दिन धाडली आनी अशे जायतो लोक विकाळ स्वरूप साबन मरण पावलो वय सम्या आज हांव ह्या संवसारी जिवितांत असल्या गर्वाक सांपडला सम्या आज मनीस जावन हांव तुजे तोंड पयस आसा आमच्या घरांनी मागणे आज न पयस जाला आज आमचे ती बाबार्थ उणो जाला तुझे कधी करसूंक आमकां वेळ ना जाला संवसारी जिविताची गरज ते काही पैसे आस्त बोदीक धन दिरमे हे सक्कड आज मनशा सक्कड जाला त्या देखून आज असे खरगां आमचे ते येतात आनी मनशांक तो दोळे उक्ते करूंक लागयताय सर्वेस्परा तुजी काकुळटा आज आमकां गरज आसा बक्षुसो स्वामी तूं आज तुझे बक्षणे आमकां जाय आमची पातकां तूं बगस आनी आमची काकुळ तूं कर जिनी ही हावनी आळतना जेसू दोळ्यांनी बोरतात दुखा म्हज्या दोळ्यांनी वाळटात ती दुखां सोम्याक हांव उलो मारता जेसू बक्षण्याची ताच्या उतरांक खाण दिता तुझी उतरां उलय जेसू जिनी ही हावनी आळतना तुझी पातकी जिणी हांव नियाळतना जेसू दोळ्यांनी बोरतात दुखा पश्चातापाची दुखां हांव वळयता जेसू म्हज्या दोळ्यांक सोम्याक हांव उलो मारता तुका उलो मारता जेसू काकुळ तेरा सोम्याक ताच्या उतरांक खाण दिता तुझ्या उतराक जेसू आमतान येता हांवूच तो बरो गवळी वय जेसू तूं बरो गवळी शेळयांक खातीर जीव दिवचो तुजो जीव तूं तुज्या शेळयांक बचाव करताय पातलाव मुजो तूं करशी सम्या म्हाका बचाव कर सर्गी बंदराक पावतलो आमकां सर्गीच्या बंदराक पावय हांवूच तो बरो गवळी वय जेसू तूं बरो गवळी तुज्या शेळयांक खातीर जीव दिवचो कष्ट तुझ्या शेळयांचेर दिश्ट घाल सम्या पातलाव मुजो तूं करशी जेसू काकुळ तूं कर मनशाकुळाची सर्गी बंदराक पावतलो सर्गी बंदराक पावय कष्टांतल्यान जेसू वजन ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या वय बाबा भयणी एक घडी बोर आमी देवा मुखार ताची काकुळ तूं मागया आमच्या देवाची काकुळ आमकां आज गरज आज सगळ्या संवसाराक देवाच्या काकुळतेची गरज आसा बाबा भयणी एक घडी बोर संवसारात इश्ट घालया मनीस वैज्ञानिक प्रगती सोडून सगळे संसार
आपणाच्या हातांत आसा म्हूण चिंतलो. आज सगळो धर्मीक तांकला खंय आसा मनशाचो गर्व. देवा मुखार मनीस कोण फकत किडो. वय सोम्या एक पिडायत आसतना मनीस फकत एक किडो जावन आसा आनी ह्या मनशाक तुजी काकुळतीची गरज आसा. एक घडीभर बाबा भयणीनो सगळीं ह्या आराधनांत भाग घेतिल्लीं तुमी तुमच्या जिणयेचे दिश्ट घाला. आज ही पिडा संवसारांत आयल्या केवळ कोणाच्या एकल्या दोगाच्या पातकाक लागून न्ही, बागार सगळ्या मनशा कुळान आपल्या पाताक पयल्याच वेळ तर वळखूंक जाय. आनी तातूंत तुजो आनी म्हजो वांटोय आसा. खंयच्या रितीन आमी देवाची अलक्षा केल्या, खंयच्या रितीन देवाक आमी अपमान केला, खंयच्या रितीन देवातान आमी पयस सरल्या, खंयच्या रितीन आमच्या भावार्थांत आमी दंडळल्या, खंयच्या रितीन आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी सुकोवन पडल्या, खंयच्या रितीन आमच्या घरांत आमी मागण्याक ती अलक्षा दाखयल्या, खंयच्या रितीन आमच्या पेल्याक भावा भयणीक आमी कुमो करून फाटी केला, खंयच्या तरान आमी संवसाराक लबदल्या. ह्या सर पातकांक एक घडीभर देवा कडेन आमी बक्षाने मागून काकुळत मागया. तुमची जाप सोम्या आमची काकुळत कर. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजी काकुळत ससनाक बाळटा. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तूं कृपाळ आनी दयाळ. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुज्या दये पासून आमकां तूं वाटयताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या जिवितांत बरेपण आनी दया म्हाका सांगात दितली. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजे दये प्रमाणे तूं म्हजो उडास दवरताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजी दया माया म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजो अद्भुत मोग तुवें म्हाका दाखयलाय. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तुजी दया वेडो घालता. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुज्या दयेचेर बरवसतल्यांक तुजी दिश्ट तूं कसयताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजी दया माया अमोलीक जावन आसा. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तूं दयेन भरलोलो देव सोस्तीक आनी कृपाळ अपार तुजी काकुळत आनी विश्वासीपण. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजी दया ससनाक बाळटा. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा दया आनी विश्वासीपण तुज्या दोळ्या मुखार. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुज्या दयेन पयलेंच आमकां तृप्त करताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुजी दया आनी विश्वासीपण आमकां उडास करताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगासो आनी मोवाळ काकुळचो मुकोटो आमकां तूं दिताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारे पात आमची पातकां तूं धुवन काडताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारे पात शिंपडोवन पडल्यांक आमकां तुजे ती एकवट आयताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारे पात आमकां सगळ्यांकी नवें जिवीत दिताय. सोम्या आमची काकुळत कर. पश्चाताप पावल्या सर्वेस्परा तूं बापाय सारक्या मोगान पटलून धरताय. सोम्या आमची काकुळत कर. आमच्या सगळ्या पातकांची मोक्षाने दिताय. सोम्या आमची काकुळत कर. सोम्या वरती तुजी काकुळत सगळ्या संवसाराचे पातकां तूं बक्षी. आज ह्या पिढे वरवीं सगळो संवसार आपले पातक रडटा. सगळो संवसार तुजे मुखार सरपडटा आनी तुजें दैवीकपण वळखता आनी आपले मनशापण वळखून तुजे मुखार सरपडटा. तुजी काकुळत मागता. मनशाची पातकां तूं धुवन काड, नितळ कर. आज मनीस पिडेस्त जाला, आत्मीक रितीन पिडेस्त जाला. आज सोम्या जे तूं कितें करताय हें तुजी विचित्र कृत्यां
मनशां समजनातलेली पूण तुज्या मिस्तरा बरीत रितीन मनशांतय तुजें दैवीकपण कसय. हर एकल्याची आमची पातकां तूं धुवन काड. पयस भोवल्या मनशां तुजे ते लागीं हाड. वेचीक पुतान आपूण हांव उरतलो म्हज्या बापा सरशी मेळटलो म्हणून पातळ करोडलो आपल्या बापा थंय फाटी आयिल्ले बरी. आज आमी सगळ्यांनी आमचे पातळ करोडून तुजे थंय येवन तुज्या वेंगेंत आमी फाटी येवंक सर्वेस्परा आमची काकुळट कर. तुझी दीस सदांच मुजेर आसूं. तुजे वेन जियेवंक म्हज्या नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो. कसो करून सोम्या मोग तुजो. तुजी दीस सदांच मुजेर आसूं. तुजे वेन जियेवंक म्हज्या नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो. कसो करून सोम्या मोग तुजो. म्हज्या जिणयेच्या काळख्या अंकरान तूं जा दोनपारांचो सूर्यो. दर म्हाका पोटलून तुज्या गोपान. घर जाताना उसांबळ दर्यो. तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका. तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका. तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका. तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका. हांव अस्कत अबल सैबासो. तुजी दीस सदांच मुजेर आसूं. तुजे वेन जियेवंक म्हज्या नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो. कसो करून सोम्या मोग तुजो. कश्टां लारां मुजेर उडता आसतना दाखय जिविताची दिशा. सलवोनेन अतमोनीर आसतना बर म्हाका अखंड बरवोशान. तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका. तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका. तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका. तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका. हांव अस्कत अबल सैबासो. तुजी दीस सदांच मुजेर आसूं. तुजे वेन जियेवंक म्हज्या नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो. कसो करून सोम्या मोग तुजो. वय बाबा भयणी, आमी सोम्याक विसरन तरी आमचो सोम्या आमकां विसरना. आमी देवातून पयस वेता तरी आमचो देव आमकां सोडून घालिना. आमी वाऱ्या वादळांत संपडतना, संवसारी जिवीत कश्टां वळख जातना आमचो देव आमचेर दोळो दवरन आसा. इजाया प्रवादीची उतरां उडास करया. अध्याय 49
15 आणि 16 वाक्य. एक आवयपणी आपल्या भुरग्याक विसरत हांव तुका विसरचो ना. तुझे नाव म्हज्या तळवाताचेर हांवें खांतयलां. म्हजेर दिश्ट दवरनो सर्वेस्पर सदांच आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक घडी पर बाबा भयणीनो वांजेरांतली एक घडीत आमच्या थोड्या आरड्या देवाचें उतर आयकोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसोया म्हूण आलो जेजू आपल्या शिसां लागीं. तेन्ना तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजूक मजवार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे संगता हेर मचवे आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मारन मचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुकाण सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडटाव. जेजू न्हू. आनी तांणी म्हळें, तुका कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवड जेजू तांकां म्हणलो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां बाबार्थ ना? आनी ते एकामेकां म्हणूं लागले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून हाच्या उतरांक काल जातात. देवाची उतर ये. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बाबा भयणीनो अपुर्बाचें वांजेलाचें घडीत आमी आयकलें. जेजूचे आपोस्तल त्या दोनीचेर दर्यांतल्यान पाशार जाताले. आनी त्या वेळा जेजू तांचे सांगता आसतनाच वारें वादळ आयलें. लारां मशव्या भितर मारूंक लागलीं आनी ते भियेले. तांकां बुडटा कोण ना म्हूण भें दिसलें. वारें वादळ लारां तांकां बेश्टावंक लागलीं. बाबा भयणी, संवसार म्हणल्यार दर्यान हांव आनी तुमी आसा. आज ह्या संवसार म्हणल्यार दर्यांत आमी कुटां म्हणल्यार हे जिवीत म्हणल्यार दोनीचेर आमी पाशार जावन आसा. आनी ह्या दिसांनी सगळ्या संवसाराक कोरोना म्हणलें वारें वादळ आमचेर आयलां. संवसार म्हणल्यार दर्यांत कोरोना म्हणल्यार ह्या पिडेची वारें वादळां लारां आमकां मारतात आनी बेश्टायतात. कितलोसो लोक हाजारांनी येदोळसो मरण पावलो आनी कितलोसो लोक आस्पत्र्यांनी वळवळटा. आनी आमी असल्या भियांत आसा, लॉकडावनांत आसा, भितर आसा. आमचे बुंतुनी भें आकांत बरोवन गेला. असल्या परिस्थितींत आसा. जायतीं जाणां आमी पिडेन कश्टात. पिडेक वखद हाडून भायर या म्हळ्यार असहायक. आस्पत्रेक या म्हळ्यार आमकां जायना. जाय जाल्यार खाण जेवण घेवया म्हळ्यार आमकां जायना. असल्या परिस्थितींत आमी आसा बाबा भयणीनो. आनी ह्या पिडेची वारें वादळां आमकां लारां मारता आसतना आमी भियान ताटल्यान गेल्या. आज कितें आमकां बरवसो? जेजू म्हणटा, कित्याक तुमी भियेतात? कितल्याक भिजूड तुमी? बाबा भयणीनो, बाबाट सणसो नाका, बरवसो कणसो नाका. जेजूचेर पातयेवया. आज आमी सगळ्यांनी जेजूचेर बरवसो दवरून माग जाय. शिसांनी म्हळें, सम्या आमकां राख, सम्या आमकां राख, आमकां रक्षण कर. या घडये निवार या वाऱ्या वादळांतलें. आनी जेजू तक्षण उठलो
जेजून आपलो हात दर्याचेर उबारलो आनी सांगलें चुप राव थंड जा आनी सगळें थंड जालें. बाबा भयणीनो, आज आमी जेजू कडेन मागूंक जाय. सोम्या आज हें वारें वादळ थंड कर, संवसारार आयिल्लें कर्ग निवार. कश्टांत तसल्या आमच्या बाबा भयणीक राख. कितलींशीं प्रायवंतां, कितलींशीं तरणाटे भुरगीं आज ह्या पिडेंत बली जाल्यांत. राष्ट्रांनी आज प्रत्येक जरान इटली, स्पेन, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी जाल्यार राष्ट्रांनी आज इतली भिरांकूळ परिस्थिती बाबा भयणी. तांची ह्या वाऱ्या वादळाक सगळीं धर्नीक शेवटल्यांत आज जेजून तांकां आपणोवंक जाय. आमचें मागणें, बळादीक मागणें, आमचो भावार्थ जेजू कडेन आमचें उलो आज सोम्या बाचाव कर, हें वारें वादळ थंड कर. सोम्या तुवें जर तर मोन केलें खंडीत जावनी हें वारें वादळ थंड जातलें. बाबा भयणीनो, आज आमचो भावार्थ तसो उलो जाय जायवो आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागोवंक जाय. दर हांव आनी तुमी भावार्थान मागता जेजू हें वारें वादळ थंड करतलो, ही पिडा निवारतलो. कित्याक जेजू अजापांकरची सकत आसा. ताचे ती सरसंगती साद सत मानतल्या सरसंगती साद म्हळें जेजून तांकां सांगलां आनी त्या सोम्याचेर बरोवसून आमी मागया. खोडकारान ताणें गूण केले, मेल्ल्या लाजराक जिवंत केलो, विधवीच्या पुताक ताणें गूण केलें, सर तरेची पिडा शिडा ताणें गूण केली. 12 वर्सां रक्तास्रावान पिडेन कश्टांच्या स्त्रियेक ताणें गूण केलें. 30 आनी 8 वर्सां त्या थळ्या कडेन पडून मनशाक ताणें गूण केलें. हर एकल्या पिडेस्ताक ताणें गूण केलें, आरेकराक ताणें गूण केलें. बाबा भयणी, आज कोरोना पिडा जेजू कांयच न्हय. केन्ना सगळो संवसार आपलें पातक रडटा, देवाक आपलो सर्वेस्पोर देव म्हण मानून घेता. तांणी त्या देवाच्या पांय तळी पडून मनीस काकूळट मागता. तेन्ना देव मनशाची काकूळट करता आनी पिडा निवारता. ह्या खातीर आमी सगळ्या कोरोना पिडेस्तां खातीर आज विशेष रितीन मागया. ह्या घडये आमी प्रत्येक रितीन मागया. ह्या घडये कोरोना पिडेस्त मारेकार ही पिडा नाश जावचे खातीर पयल्या सुबेतेर हें वायरस सगळ्या संवसारार चिनांतान विस्तारलें. आज मनशांतल्यान मनशाक विस्तारून आसा. ह्या कोरोना वायरसाक सोम्याच्या पवित्र सत्तेन आज निवारूंक आमी सकड एक गड भर सोम्याची काकूळट मागया. एक कण काकूळटीचो तेस आमी गिता रुपार म्हणया. सकड कोण सकड ह्या आराधनांत भाग घेवन आसात, भक्तीपणान भावार्थान मागा. देवाची काकूट मनशाक आयली तेन्ना मनीस खंडीत जावन ह्या पिडेन सुटका जोडटलो. हे कोरोना वायरस संवसारार्थ नपयस जातले. सोम्याची सकत मनशांक करच्या अनाहुतांत तुका आडयतली. ह्या खातीर आमी मागया. पयल्या सुवातेर ह्या कोरोना सर ह्या वायरसाचेर देवाची सकत ह्या घडये वळोवन दी आनी हें कोरोना वायरस ताची सकत देवाच्या काकूळटीन सत्यान पयस जावं दी म्हणून आमी आतां सकड देवाची काकूळट मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अति मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रग अदमो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मरिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंत देवा हे भगवंत बोलवंत हे भगवंत अमरा काकूत आमची कर हे भगवंत देवा हे भगवंत बोलवंत ये भगवंत अमरा काकूत आमची कर हे भगवंत देवा ये भगवंत बळवंत ये भगवंत अमरा काकूत आमची सोम्याचे जो आमचे खातीर कुर्सार तूं मेलोय तुझ्या कश्टांच्या ओळवल्या मारी पात सगळ्या संसाराच्या वायट सक्त्यांचेर तुवें जैत व्हेलें सोम्यान जेजू मरण तुका बांदूंक दवरूंक शकलें ना पुनर्जीवन तूं जालोय आ सोम्या तुझ्या कश्टां मरणाच्या आणि जिवंतपणाच्या सक्तीन सगळ्या संसारार विस्तारच्या या कोरोना व्हायरसाचेर तुजो हात उबार खंयच्या राष्ट्रांक ते नाश करता खंयच्या राष्ट्रांची देसवाट करता मनशा जिवाची देसवाट करता मनशाच्या दोळ्यांतून दुखांक कळाशें करता ही पिडा गुण कर या सर्व कोरोना व्हायरसाच्या सक्त्यांक नाश करतो हे कोरोना व्हायरस मनशांच्या कुडींत रेगाना जावं दी ताची सकत नपयस कर बेगीनस या पवित्र हप्त्यांत सावन सगळो संसार तुझ्या कश्टा मरणाचो नियाळ करता तुझ्या कश्टा मरणाच्या मिस्ताराचो नियाळ करता या पवित्र तुझ्या कश्टांचो फळ जावन तुझ्या अजापाच्या सक्तीन संसारार कोरोना पिडेची मूळ तूं खान उडय नाश कर ताका सोम्या जेजो आनी तुजें जैत ह्या संसाराचेर परगट कर अर्घ तुका सोम्या जेजो अर्घ तुका सोम्या जेजो भोगलाप तुका सोम्या जेजो महिमा तुका सोम्या जेजो या घडये बाबा भयणीनो सर्व कोरोना पिडेस्तां गाडयान सोम्या मुखार सोम्याची पवित्र आमलेक रगत सगळें
मनशा कुडाची पिडा गुण करता. जेजू क्रुसार मरण पावलो आनी त्या घडये सोम्याच्या पवित्र 5 गायांताहून रक्ताचे थेंबे संवसारार गळोंक लागले. या रक्ताच्या थेंब्यांनी मनशा कुळाची पिडा गुण करचे सकत आसली. थंयसर शेकलो मनीस असलो शतपती आनी थंयसर सोम्याच्या आमलेक रक्तान त्या सगळ्ये कुर्साच्या मुळी तो गुण जालो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, आज सगळ्या संवसारांतल्या कोरोना पिडेस्तांक आनी सर तरेच्या पिडेस्तांक या कोरोना पिडे वरवीं मानसीक टेन्शनाक वळख जाल्ल्यांक, या आकांताक वळख जाल्ल्यांक, या कोरोना पिडेच्या लॉकडावना वरवीं घरांनी पिडे जावन कश्ट दिल्यांक, पिडेक वकात अडूंक थंयसर अवकाश नासतना कश्ट दिल्यांक, विविध रितीन या पिडेन भविष्या मनशा जिवीत एक रितीन विशेष रितीचे कश्ट भोगतल्यांक जेजू मुखार हाडया. उंड्यार पार आसो जेजू आज तांकां गुण करून दी. ह्या घडये पवित्र सोम्याच्या आमलेक रक्ताचे सकत तांचेर मागया. कुर्सार तावन सोम्याच्या पवित्र 5 गायांत तावन वाळयल्लें सोम्याच्या उजव्या हाताच्या गायांत तावन दाव्या हाताच्या गायांत तावन सोम्याच्या उजव्या पायाच्या गायांत तावन सोम्याच्या दाव्या पायाच्या गायांत तावन कुशींतल्या गायांत तावन वाळचें तें आमलेक रगत आमकां सगळ्यांक गुण करून दी. सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तांक गुण करून दी. ह्या घडये कोण सकट तुमी ह्या मागण्यांत भाग घेवन आसात, पिडा गुण करूंक जाय तुमकां जेजून आज भलायकी जाय जाल ती बसले कडेन ह्या भक्तीपणान दिंबेर पडया. या तुमी थंयसर भक्तीन तुमच्या हृदयाचेर हात दवरून मागा. सोम्याचें आमलेक रगत ह्या घडये तुमकां गुण करतलें. सक्कड आमी ह्या घडये सोम्याच्या आमलेक रक्ताचे सकत आमी मागया. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सक्कड म्हणया. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या आमोलेक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र गायांतान भायर सरल्या आमोलेक रक्तान सगळो संवसार अभिषेक कर. सगळ्या पिडेस्तांक अभिषेक कर. सगळ्या संवसारांत सर्व राष्ट्रांनी
हर ह्या वायरस पिडेक वळख जाल्ल्या कोरोना वायरस पिडेक वळख जाल्ल्या पिडेस्तांक तुज्या अमलेक रक्तान अभिषेक कर सोम्या. तुझ्या पवित्र रक्तान सर्व पिडेस्तांक अभिषेक कर. मानसिक पिडेन कष्ट दिल्यांक, कुडीच्या पिडेन कष्ट दिल्यांक, विविध रितीने आज पिडेक जायत पुरते शिश्र चिकित्सा मेळनासतना कष्ट दिल्यांक, आज कोरोना पिडे वरवीं आस्पत्रेनी जागो नासतना खंयसर विविध रितीने प्रायस्तांक विशेष रितीन कष्ट दिल्यांक आज तांची काकुळट कर. तुझ्या आमलेक रगत तांचेर अभिषेक कर. तुझ्या पवित्र रक्ताचो अभिषेक हर एका घराचेर जावं दी. आज ह्या लॉकडावना वरवीं आज घरा भितर आसल्या सर्व लोकांचेर प्रत्येक जावन आमच्या क्रिस्तांव बाबा भयणींचेर ह्या बागेवंत तापत्यांत सोम्या तुझ्या अमलेक रक्तांत हांगा अभिषेक कर. कालवरीच्या दोंगराचे पवित्र मिस्तर आमी आज नियाळतना सगळ्या लोकांचेर तुझे अमलेक रगत ह्या घडये वाळोवन दी आनी अभिषेक करून दे. तुझ्या अमलेक रक्तान सगळ्या लोकांचे कश्ट परिहार कर. विविध रितीने कष्ट दिल्यांक, ह्या दिसांनी वरवीं मेळनासतना कष्ट दिल्यांक, काम नासतना कष्ट दिल्यांक, मानसीक टेन्शन वळख जाल्यांक हर एक लागीं सोम्यान जेजो तुज्या आमलेक रक्तान सुटका दी. गुण कर जेजू, तांकां बरें कर. सगळ्यांक तुज्या पवित्र सक्तेन गुण कर. तुजो पवित्र हात उबार. ह्या घडये कोण बाबार्थान तुजे लेगीत मागतात, दोळ्यान दुखां वळोवन मागतात, तुजे लेगीत दिंबेर पडोवन मागतात, तुका भोवमान मागतात, विविध रितीनी एकामेका मागण्या खातीर विनंती करतात. जेजो तुझे पवित्र सकत हर एकल्या कुटुंबाचेर ह्या मागण्यान भाग घेतले हर एकल्याचेर, ह्या मागणे सोलोवन व्हरतल्यांचेर, ह्या जगांचेर आनी ह्या पवित्र जाग्याचेर हर एका क्रिस्तांव कुटुंबाच्या सगळ्या संवसाराचेर जेजो तुझे सकत वाडोवन दी आनी तांकां गुण करून दी. अर्घ तुका सोम्या जेजो, अर्घ तुका सोम्या जेजो, भोगलाप तुका सोम्या जेजो, महिमा तुका सोम्या जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजो गुण कर. जेजूकडे जे तुझ्या पवित्र सकत वाळोवन दी जेजो, तुझ्या पवित्र सकत जेजो आशीर्वाद घाल. तुझो हात उबार जेजो, गुण कर. हर एकल्या पिडेस्ता गुण कर. Heal everyone, Jesus. Commit everyone to you, Jesus, to your holy power, holy blood. Let them heal, Jesus. Let them heal. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता सोम्याचो आशीर्वाद घेवया. सोम्यान आमकां जायत हर एकल्या गुण केले. बाबार्थान आमी मागले, सोम्याचे सगत आमी मागली. आतां जेजूचे पवित्र सकत ताज्या आशिर्वादाच्या रुपान आमी जोडया आनी ताजो आशिर्वाद घेवया. ह्या घडये हो आशिर्वाद सगळ्यां खातीर मागा. सगळ्यांक क्रिस्तांव अक्रिस्तांव हर एकल्याक सगळ्यां खातीर मागा. सगळ्या संवसारांत हर एकल्याक कोणाक आमच्या मागण्याची गरज जाता सगळ्यांक हो पवित्र आशिर्वाद जेजूचो तांकां लाबून दी आनी ह्या पिडेंतावन मारेकार पिडेंतावन कश्टांतावन संवसार ह्या काळोखांतावन भायर येवन दी. आज आमचे मागण्या पडदीक जावन दी. मागण्या सफळ सगळ्यांक लाबून दी म्हूण ह्या जेजू कडेन ताच्या पवित्र आशिर्वादाच्या रुपार आमी आतां मागया. येत्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांग मान करुया. पुर्विल्ल्या त्या रुपा बोदलात नव्यो रिती आधार्यान सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्यांक भावार्थाचे बोळ दिव्यान. जसे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हर्षिताव.
तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी बोगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक.